Hallelujah. Ergaan tuka Jesu, महिमा तुझो, ग्लाब तुका Jesu, वंदन तुका Jesu sem. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. देव बरो दीस दिवन तुमकां स्मेस्तां. आजच्या दिसा आज हेचें रिफ्लेक्शन आमी पळोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 31 to 35. लुकाचो वांजेल 13वा अध्याय 30 आनी 1 to 30 आनी 5 म्हणसर. तेच घडये थोड्या फारीजेवांनी जेजूचेर येवन म्हळें, हांगासर तूं बाईसर वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेश मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळया आज आनी फाल्यां हांव देंवचार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हज्या शेवट जोडटलो. तरी पूण आज आनी फाल्यां आनी पुरवां म्हजे वाटेन हांव चलत रावूं जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. हे जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रवाद्यांक तूं जुवेश मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक तूं पात्रायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकड्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यांक बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचें नांव येता तें सदैव म्हणून तुमी म्हणसर ह्या फुडें तुमी म्हाका पळोवचे नात. हें देवाचें उतर आमकां कळटा. फारीसेवांनी जेजूच्या मोगान कांय सांगलें न्ही, कित्याक एकादळ हेरोदान जेजूक जिशी मारल्यार हांच्या हातांतलो तो सुकताने, हांचे मिसांव रावताने आनी जिशी मारूंक ताका. देखून हे मोगान सांगलेली उतरां हेरो तुका जिशी मारता तूं हांगातान वच म्हणून खंडीत जावन मोगान सांगलें न्ही. येत फारीसेव शास्त्री सदस्यो मेळून गुटमूळ करताले जेजूक कशें मारचें गे म्हणून. आनी आज देखून जेजू सांगता त्या कोल्याक सांगा, आज आनी फाल्यां हांव म्हाज्या पान अद्भुतां करतलो, देंवचार सोडयतलो आनी पिडा शिडा गूण करतलो, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हज्या शेवटाक पावूं जाय. म्हळ्यार ताचे उपरांत तांचे जेरुसलेमाक ताणें वचचें, जेरुसलेमाच्या भायर ताणें मरूंक जायना म्हूण सांगता. तरी पूण आज आनी फाल्यां पुरवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावचें, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. आमकां आमचें जेरुसलेम आसा, आमची कुटाम, आमचें घरदार सगळें आमचें जेरुसलेम, तें ल्हानशें एक जेरुसलेम आनी तेंत कुटाम आमचें. देखून आमच्याय पळया खंय आमी मेल्यार घरा हाडटात, गल्फान मरोनी आनी खंय मरोनी ताका कितलो खर्च जाल्यार घरा हाडटात, कित्याक आमच्या कुटुंबाक हाडटात ताका, कित्याक कुटुंबान ताका मातयेक पाहिजे म्हणून. जेजू तेंचो उतार सांगता, ताचें कुटुंब ताचें जिणी त्या जेरुसलेमा खातीर. जेरुसलेम कितले फावटी जेजू मुखार सांगता, कितले फावटी ताका एकठांय करूंक ह्या ताका बऱ्या वाटेन हाडूंक, त्या जेरुसलेमाक सुडका दिवच्या खातीर कितलें जेजू वावरलो दीस आनी रात म्हणले बरी. जाल्यार जेजूक ते वळखूनात. ताचे पयलीं आयिल्ल्या प्रवाद्यांक आनी परत आनी जिश्य मारलें, फातरां आयलें आनी केलें गेलें, पूण जेजू कितें तें करूंक ते पळयतात. देखून कितले फावटी म्हणटा, एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर दोन कशें लिपोवन दवरता, गीत येतना कावळे येत आसतना त्या पिलांक कितें आपलो जीव जाल्यार दिता, त्या भुरग्यांक राखता. तशेंच जेजून आमचे खातीर तसो जीव दिलो आनी ताच्या भुरग्यांक ताणें राखलें, ह्या पातकातावन राखलें, त्या खोटेपणान धांवता राखलें, त्या वायट देंवसराच्या हातांतलें ताणें आमकां सोडयलें. आमकां भांगरान न्हय, ह्या मोतयान न्हय आनी खंयच्यान ती न्हय, म्हाका आयब नातलेल्या शेलयाच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सोडयलां. देखून व्हडतें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. आमी परत ह्या संवसाराच्या वशांत आमी रावच्या खातीर न्ही, कुडीच्या वडण्यांक संबंद जावन जिवच्या खातीर न्ही, दोळ्यांच्या पुसलवणेक आमी मेथेर जावचें न्हय. देखून हाचेतान आमी मेकळे जायचे, जेजू खातीर जिवंक फुडें सरया म्हणटा. देखून जेजूचे जिवंक फुडें सरचें जाल्यार कशें आमी रावचें ते एफेसकाराचें पत्र आमकां सांगता. 6 अध्याय 10 ते 20 वाक्यां. देव दिता ते रक्षक कवच तुमी नेसा म्हणटा. देव दिताचें रक्षक आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंधळेर आसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध म्हूण सांगता. देखून तुमी देवाच्या कावाचें नेस जाय. देव आमकां एक कवच दिता. कशें एक मिलिटरीचो मनीस झुजाक येता आसतना तांकां बुलेट प्रूफ जॅकेट दिता, की तशें आमकां एक रक्षक कवच दिलां आनी तें रक्षक कवच आमी नेसचें आनी सदांच ह्या वायटाचेर झूज मांडूचें. आमी हें निरंतरी झूज आवयच्या गर्भांतावन मातयेच्या गर्भा म्हणसर निरंतरी आमचें झूज.
देखून पाटी सरण आसतना आमी दृढ आमची गर जावन आसा सत जावन दी आमचे कमर बांद सत म्हळ्यार कितें देवाचें उतर देवाच्या उतराची सकत ती आमचे कमर बांद जावन दी तेन्ना आमचे बेल्ट तेन्ना आमचे कमर बांद देवाचें उतर चड आनी चड वाचून तसो नियाळ करून तें आयकून घेवन आमकां आमी सुटका काण घेवन दिवची देवाच्या उतरा प्रकार मात्र आमकां सुटका मेळटा देखून तें कमर बांद आमी बांदिचें जाल्यार देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचचें तें जावन आसा पळया आनी नीत जावन आसा तुमच्या हृदय कावाचें नितीन जियोंक सता नितीन जियेल्यार आमकां बुलेट प्रूफ जे हृदयाचें कवच मेळटा नितीन जियोंक फटकीरपणान जियोवचें न्ही फटकीर खंयचे वचून साक्षी दिवच्यो न्ही आनी कितें वायट करचें न्ही वायट कोणाच्यो खबरो उलोवच्यो न्ही आमकां कळीत नासतना खंयचेय संगती आमी उलोवंक जायना परफेक्ट तुका कळीत जाल्यार कितें सूख आसा म्हण कळीत जाल्यार मात्र तुवें उलयसून दुसरे संगती उलोवंक ना म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी तिसरें जावन आसा समाधानाची सुवार्ता परगड करूंक तुमकां आदी उर्बा आसल्यार तुमी पांयाच्या मोचे तुमकां मेळटात म्हणटा पळया समाधानाची सुवार्ता परगड करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयाचे मोचे सावदी देखून आमकां पळय मिलिटरीक येता आसतना भयंकर हार्ड ते शूज आमकां ते पुरो मेळनात आमकां मार्केटीन मेळनात ते पुरो तांकां मात्र मेळचे ते स्पेशल तांकां स्पेशल करूंचे ते कित्याक म्हळ्यार त्या त्या कांट्या कुट्यांनी चलतना त्या गुड्यार दोंगरांनी परत चलतना तांकां कितें पांयांक प्रॉब्लेम जावन असो आनी पांयांक खंयचेय फातर पडल्यार कितें पांयांक डॅमेज जावन असो म्हळ्यार बरे शूज तांकां दितात आज आमकां ते शूज जायचे जाल्यार देवाचे उतार परगड करची आमकां एक आशा आसूंक जाय डिझायर्स आमकां आशा आसूंक जाय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून मागीर म्हणटा सदांच भावार्थाची डाल हातीक घेया डाल म्हळ्यार शिल्ड भावार्थ तुजो खंयचेय सैतानाचे उजाबाले तूं पालोवंक शकताय तुजें तें भावार्थ आसा जाल्यार हर एक सैतानाच्या पदवेचेर तूं जैत व्हरूंक शकताय जर तुका भावार्थ आसा जाल्यार देखून भावार्थ तुजो कितलो गट आसा पळय तितली बरी शिल्ड तुज्या हातांत आसा म्हणून अर्थ देखून तूं दुस्मानाचे उजाबाले पालोवंक तूं शकतल्यात म्हूण सांगता बाचावेचें देणें म्हणजे शिरासरान घेया बाचावेचें देणें शिरासरान म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त आमच्या शिरासरान बाचावे ताणें ताचे तावन आमकां आयल्या ह्या संवसारांत देवान आपल्या पुताक देन आमकां बाचावी दिल्या देखून आमचे हेल्मेट घालनासतना पळय गेल्यार बायकांनी स्कुटरांनी पळय गेल्यार फायन घालतात आमकां हेल्मेट देव जेजू क्रिस्त आमचें हेल्मेट आनी क्लियर म्हणटा सांगता ते पांचवेचें देणें तुमच्या शिरासरान घेया आनी पवित्र आत्मो दिता तें देणें पवित्र आत्मो दिता तें म्हणलें देवाचें उतार जावं दी तुमची तलवार पवित्र आत्मो तुमकां समजयता पवित्र आत्मा आमकां रिवील करता तें देवाचें उतार ती जावन आसा आमच्या हातांत तलवार जर कितलें देवाचें उतार तुका कळीस जाता तितलें बळादीक तरान व्हडली तलवार तुज्या हातांत आसा ती म्हाका आनी तुका दिसना पूण आमचे विरोध झुजोवंक येवचे आतां सैतानाक दिसता आमचे कडेन कली तलवार आसा की म्हणून देखून तो आमच्या मुखार पडोवंक शकना देवाच्या उतराचे बळादीक तलवार आमच्या हाती आसूं दी म्हणटा आनी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करया सदांच मागणें करीत आमी एक फावटी सैरी आयल्यार आनी कोण आयल्यार आमकां फंक्शन थंयसर आयल्यार मागण्यांत ना गेलें मागण्या परत त्या दिसा मागणें गेलें ना आयच्या मागणें गेल्यार फाल्यां तूं चड कर ताच्या चड कर देखून कळनासतना मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करया सदर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक सदांच चलया पवित्र आत्म्याचें प्रेरण जें प्रेरण जाय जें आमकां कितें तरी जेजू खातीर करचें कितें खातीर आमच्या फिरगेचे खातीर कितें आमच्या वाड्या खातीर कितें आमच्या कुटुंबा खातीर कांय तरी बरें हांवें करचें तें आमकां पवित्र आत्मा प्रेरण दिवचें तो पवित्र आत्मा प्रेरण दिता आसतना हें सगळें तुका फावो जाता देखून पवित्र आत्मा प्रेरण मागून सदांच चलया आनी दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासण्यान मागा मागणें कितलें गरजेचें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून पाप साहेबान डिक्लेअर केलां देखून मागणें चड आनी चड वेळ आमी मागण्यांत करया जर इल्लो टायम आसा जाल्यार खंडी जरी एक इंटरसेशन करया बसून एक काकुलत्यो तेस की कंचमणी कर आमी इंटरसेशन करया संवसारा खातीर मागया लोकां खातीर मागया कुटुंबा खातीर मागया बरें करतल्यां खातीर मागया सुवार्ता परगट करतल्यां खातीर मागया ह्या जगां खातीर धार्मिकां खातीर मागया हें पुरो मागणें आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मेळचें जर पवित्र आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार ताचें प्रेरण आमचे थंय ना जाल्यार आमकां मागोवंक गरबस ना तरी सांगतात आमकां मागोवंक जायना ब्रदर देवाचें उतार वाचूंक जायना देवाचें उतार वाचतना न्ही देता मागणें म्हणटा न्ही देता तर पवित्र आत्म्या प्रेरण तुजें थंय ना म्हूण जालें प्रयत्न कर सोडी नाका बिलकूल देवाचें प्रेरण तें पवित्र आत्मा तुका मेळटा म्हणसर तुज्या मागणें सोडी नाका खंडीत आज नाल्यार फाल्यां तुका खंडीत तें प्रेरण मेळटलें आनी तुका एक बळादीक तरान मागण्याचे हातेर करून जेजू उबारतलो देखून आज आमी युक्त संगती समजून कान घेवन आमी देवाच्या लोकां पासत ती प्रार्थना करया आनी सुवार्थेचो
कारभारी जाल्लेल्यांक सगळ्यां खातीर आज आमी मागया. विशेश जावन सुवार्ता परगट करतल्यां खातीर आमी मागजे. देखून तांकां कितेंय अडखळ येनातले बरी, तांची सुवार्ता परगट करतना तांकां विरोधपण येनातले बरी, खंयच्याय रितीन तांकां सुरक्षीत देवान राखचे खातीर आमी सगळ्यांनी मागजे. देखून आयचे दिसा वत्तू संदेश जावन आसा. देखून आमी देवान दिले रक्षकावाचे आज आमी नेसया आनी खंडीत जावन जेजून सांगलेली उतरां मतीन दवरया आनी आमी खंडीत जावन जेजू कशें ह्या संवसारांत अजपांनी अद्भुतां करथे रावलो. कोणाक ताणें भिरोवना, तो हेरोदाकी भियोवना, फारिसेवांक भिरोवना, शास्त्रींक भियोवना, सादुसेवांक भियोवना, कोणाकच भियोवना. तो धैर्यान देवाचे उतार परगट केले. तांचो धैर्य तित्त काकूळ तित्त करपा आमकांय सरेस्वर देव आपल्या पुता मारिफात फावो करून दिवन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्रियंतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल कशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ऑक्टोबराची निमाणी तारीख 30 आनी 1 तारीख खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावया आनी खंडीत जावन नोव्हेंबरी आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी म्हणून मागया.